नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुगळकार. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल बदलपा खातीर परीक्षकांचेर दबाव. कला अकादमीच्या कर्मचाऱ्यांचे कृत्य. दरेकी 50,000 सोऱ्याच्या पार्टीचे दाखयले हायस. दाबोळे विमानतळ बंद जाता म्हणून लोकांच्या मनात करचो न्हय भंय निर्माण. गोंयांत पर्यटन क्षेत्रात वाड जाल्ल्यान भविष्यात तिसऱ्या विमानतळाची पडपाक शकता गरज, सांगता वास्कोचो आमदार दाजी साळकार. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या कोका कोला बाटल्यांची येरादारी करपी कंटेनर उबथलो. वेर्णा जंक्शनाचेर चालकाच्या ट्रकावेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान घडलो अपघात. बाटल्यो रस्त्यार पडिल्ल्यान येरादारीक जाली आडखळ. गोंयभर शिवजयंती मनयली व्हडा दबाज्यान. छत्रपती शिवरायांचो जयघोष आनी शेकड्यांनी शिवप्रेमीच्या उपस्थितीत शिवमोगिनी छत्रपती शिवरायाक दिली मानवंदना. बाबूश मोन्सेराताच्या पॅनलाक हारोवपा खातीर आमी पणजेकार पॅनल करतले उबे. उत्पल पर्रीकाराची म्हायती. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आसतना आपणे खंयचे पद घेतिल्ले पळयला दाखोवचे उदाहरण. उत्पलाचे आव्हान. हरमल वाठारात शिंदळकी वेवसाय प्रकरणाच्या फाटभुंयेर मांद्रे पुलीस स्टेशनांतल्या हवालदार आनी कॉन्स्टेबलाची केल्या तडकाफडकी बदली. शिंदळकी वेवसायाचो पर्दाफाश करून पुलिसांनी 8 चलयांची केल्ली सुटका. आता पळयात खबरो विस्तारान. कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल तयार जावच्या पयलीं आपले नाटकाक पयले इनाम मेळचें ह्या आशेन दर एका परीक्षकाक 50,000 रुपयाची लाच आनी सोऱ्याच्या बाटलेची हायस दाखोवन एका नाटककारान निकाल बदलपाचो यत्न केल्याची धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयल्या. पळयात पुराय बातमी. दर वर्सा कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीचे आयोजन करतात आणि ह्या नाट्य सर्तीचो निकाल येवच्या पयलीं संबंधित परीक्षकांक हायस दाखोवन नाटकाचो निकाल बदलपाचो यत्न करताले अशी वावडी पातळिल्ली. मात अंदूच्या वर्साक अशीच एक घडणूक उक्ताडार आयला. एका नाटककारान कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल तयार जावच्या पयलीं आपल्या नाटकाक पयले इनाम मेळचें ह्या आशेन दर एका परीक्षकांक 50,000 रुपयाची लाच आनी सोऱ्याचे बाटलेचो हायस दाखोवन निकाल बदलपाचो यत्न केलो. ह्या हायसाक परीक्षक बळी पडूंक ना. परीक्षकांनी खर विरोध केल्ल्यान संबंधितान तांचे कडेन वाद करपाचो यत्न केलो. ह्या घडणुकीची म्हायती सुत्रा कडल्यान मेळ्ळ्या उपरांत गोमंतकान अ गट नाट्य सर्तीचे संबंधीत परीक्षक नंदू सावंत हांचे कडेन संपर्क केल्या उपरांत पुराय घडणुकीची म्हायती दिली. कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीच्या परीक्षकान अशी दिली म्हायती. अ गट नाट्य सर्तीचो निमण्या नाटका उपरांत परीक्षक निकाल तयार करपाक बसले तेन्ना कला अकादमीचो प्रोग्राम डेव्हलपमेंट ऑफिसर प्रदीप गांवकरान ताका भेट म्हणून सोऱ्याची बाटली हाडली. मात ही बाटली परीक्षकांनी न्हयकारली. कला अकादमी नाट्य वेवस्थापक म्हूण काम करपी सुशांत नायक हांणी सर्ती सादर केल्ल्या कार्मेलीन नाटकाक पयलो इनाम दिवचो असो आग्रह प्रदीप गांवकरान परीक्षकाच्या मुखार करपाक लागलो. मात हें नाटक इनाम मेळपा सारकें नाशिल्लें देखून परीक्षकांनी खर विरोध केलो. तशेंच निकाल जाहीर करच्या पयलीं निकाल आपल्या कडेन दिवचो असो तांणी हट्ट धरलो. कला अकादमी निकालाची प्रक्रिया अशीच जाता अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. उपरांत प्रदीप गांवकरान सुशांत नायकाक संपर्क केलो. फोन स्पिकराचेर दवरून नाटकाक पयले इनाम दिल्यार दर एका परीक्षकाच्या बँक खात्यांत 50,000 रुपया जमा करतलो अशी लाच नाटककार सुशांत नायकान परीक्षकांक दिवपाचो यत्न केलो. ह्या सगळ्याक बेजारून परीक्षकांनी निकाल दुसऱ्या दिसा काडपाचो निर्णय घेतलो. दुसरे दिसा परीक्षकांनी निमणो निकाल तयार केलो. उपरांत निमणो निकाल महाराष्ट्राचे सांस्कृतीक वेव्हार आनी कला संचालनालयाक सादर केलो. तेन्ना तांणी गोंयांत घडिल्ली सगळी घडणूक संचालनालयाचे अधिकारी विभीषण चावरे हांच्या कानार घातली. ह्या दुर्दैवी घडणुकाचो चावरे हांकां धक्को बसलो. उपरांत कला अकादमीच्या अध्यक्षा कडेन संपर्क करून ह्या घडणुकीची खर कारवाय करची अशी मागणी केली. सध्या हो बॉल आतां कला अकादमीच्या कोर्टात आसा. मजगतीं सध्या हो विशयाचेर संबंदीत दोग परीक्षकां कडेन उलोवप जालां. तिसऱ्या परीक्षका कडेन उलोवप
दाबोळे विमानतळाविशीं खासदार विर्याटो फर्नांडिसाक मेळिल्ली गुपीत म्हायती तांणी लोकां मुखार जाहीर करची अशी मागणी वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान केल्या। विमानतळ बंद जाता म्हणून लोकांच्या मनात भंय निर्माण करचे परस वस्तुस्थिती स्पश्ट करप गरजेचें आशिल्ल्याचें दाजीचें म्हणणें। गोंयांत पर्यटन क्षेत्रांत वाड जायत आसा। सध्याचे 2 विमानतळ भविष्यात कमी पडूं येता। राज्यांत पर्यटन वाडत आशिल्ल्यान भविष्यात 3ऱ्या विमानतळाची लेगीत गरज पडपाक शकता अशें मत दाजीन उक्तायलें। तेन्ना दाबोळे विमानतळ कसोच बंद जावचो ना असो विश्वास दाजीन उक्तायला। काँग्रेस पक्षाक आता गेली 60 वर्सां तांणी कन्फ्युजनूच केल्लें आसा म्हणून देश फुडें वचूना। आज जेन्ना देश फुडें वता तेन्ना आनी कन्फ्युजन करून लोकांक कशी दिशाभूल करप हें काँग्रेसीन पयलींय केल्लें आसा। सो हातूंत न्यू कांय ना। आतां तो म्हणटा सपोज ताका कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन आसा वाय डजंट टी गिव इट ताणें दिवपाक जाय न्ही। कॉन्फिडेन्शियल ताका इन्फॉर्मेशन कितें आसा बेश्टो हांवें एक बाण मारलो आनी लोकां भितर कन्फ्युजन केलें। आज सगळ्यात कन्फ्यूज आसा म्हणून आमी पयलेंय सांगिल्लें आसा आमचो मुखेलमंत्री आमचो डिफेन्स मिनिस्टर आमचो एविएशन मिनिस्टर हे सगळ्यांनी कॅटेगरिकल स्टेटमेंट केला की दाबोली एअरपोर्ट हो बंद जावपाक ना आनी हो सिविलियन्सां खातीर सदांच चालू उरतलो। आज जेन्ना गोंय प्रगती करत आसा तेन्ना 2 एअरपोर्ट पासून आमकां कमी पडूंक शकता तेन्ना आनी जेन्ना सरकार आनी सेंटर आमचो ह्या एक्सपान्शनाचेर इतले पयशे मोडटा जाल्यार तो बंद करपा खातीर म्हणना। आज जेन्ना गोंयभर आमचे उदरगत जायत आसा म्हाका दिसता आनी 3रो एअरपोर्ट पासून आयलो तो पासून कमी पडूंक शकता अशी परिस्थिती आसा। तेन्ना असल्यो कन्फ्युजन करप म्हाका दिसता खूब रॉंग आसा। आमकांय तितली चिंता आसा तितलीच मुखेलमंत्र्याक चिंता आसा तितलीच डिफेन्स मिनिस्टराक आसा तितलीच आमच्या प्रधानमंत्रीक आसा। हो सरकार हो लोकांचो सरकार आसा आनी अशी दिशाभूल करून लोकांक कन्फ्यूज करून लोकांक भिश्टावन उडोवपाचें कसलीच गरज ना। आनी लोकांकूय हांव आश्वस्त करता हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा लोकांचो सरकार आसा आनी खंयच्याच परिस्थितीन म्हणजे जशें आमच्या ऑनरेबल CMन आमकां कॅटेगरिकल स्टेटमेंट एसेंब्लीच्या फ्लोर ऑफ द हावस दिला आनी हांकां कितें जाय म्हाका कळना इतलें दिलां आसतना हे कन्फ्युजन करता। सो लोकांक हांव आश्वस्त करता हो एअरपोर्ट कसोच बंद जावपाचो ना। वेर्णा बिरेस्तारा कोका-कोला सॉफ्ट ड्रिंक बाटलेची येरादारी करपी कंटेनर उमथलो। वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्यान शेकड्यांनी कोका-कोलाच्यो बाटल्यो घेवन संबंदीत कंटेनर बंगळूर वतालो तेन्ना वेर्णा जंक्शना कडेन पावले उपरांत चालकाचो ट्रकावेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो। अपघाता उपरांत कंटेनरांत आशिल्ले कोका-कोलाच्यो बाटल्यो रस्त्यार पडून येरादारीक आडखळ जाली। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी शिवजयंती व्हडा दबाज्यान मनयली। छत्रपती शिवरायांचो जयघोष आनी शेकड्यांनी शिवप्रेमींच्या उपस्थितीत शिवमोगिनी छत्रपती शिवरायांक मानवंदना दिली। छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यांक फुलांचो हार घालून छत्रपती शिवाजी महाराजांक अभिवादन केले। शिवजयंती सुवाळ्यात वेगवेगळ्या शाळेची माणकुली भुरगीं तशेंच शिवप्रेमी उमेदीन वांटेकार जाले। आमी पणजेकार ह्या बॅनरा खाला पणजी महापालिका वेंचणुकेंत उमेदवार उबे करतले। तांचेर चेपण येवचें न्हय म्हणून योग्य वेळार नांवां जाहीर करतले अशी म्हायती उत्पल पर्रीकारान दिली। मजगतीं सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आसतना ताचो पूत म्हणून आपणे केन्ना खंयचेंय पद घेतना कोणें पळयलां जाल्यार ताचें उदाहरण हाडून दाखयल्यार आपूण घरा वता अशें आव्हान उत्पल पर्रीकारान केलें। पणजे महापालिकेच्या 30 प्रभागां खातीर 11 मार्चाक वेंचणूक जावपाची आसा आनी ताचो निकाल 13 मार्चाक जातलो। हे फाटभुंयेर बाबूश मोन्सेरात पॅनल आनी हेर अपक्ष उमेदवारांनी लेगीत तयारीक सुरवात केल्या। मजगतीं बाबूश पॅनलाक हारोवपा खातीर उत्पल पर्रीकारान आमी पणजेकार ह्या बॅनरा खाला वेंचणूक लडोवपाचें थारायलां। 30 प्रभागां खातीर उमेदवार उबे करतले। उमेदवारांची नांवां सध्या गुपीत आशिल्ल्यान योग्य वेळार नांवां जाहीर करतले अशी म्हायती उत्पल पर्रीकारान दिली। आम्ही पणजेकार या बॅनरा सकट एक युनायटेड पणजेतले वेगळे वेगळे तांचे पॉलिटिकल एफिलिएशन कितें आसूं मागीर पणजे खातीर एक कितें बरें फुडें विजन घेवन पणजेचे विशय कावन्सील कॉर्पोरेशनान मांडपा खातीर तांचे बरोबर घेवन सगळ्या पॅनल म्हणून म्युनिसिपॅलिटी म्हणजे कॉर्पोरेशनाच्या इलेक्शनात फुडें वचपाक
तो प्लॅन केला. ह्या पॅनला खातीर आमी फुडें वतले. म्हज्या बरोबर हांगा आदले मेयर सुरेंद्र बाब आसा, आदली मेयर वैदेताई आसा, आमचे कावन्सिलर विनीत बाब आसा, दत्तप्रभा आसा, बाबूश मोन्सेरात आनी ताणी हांगा मेयर म्हणून आपल्या पुताक आमचेर मारला. ताका डिफीट करप आनी एक बरें ऑप्शन दिवप इतलोच एक फंडामेंटल प्रश्न आसा. म्हणून वेगळे वेगळे वेरियस पॉलिटिकल एफिलिएशन असले तरी सुद्धा कॉर्पोरेशन इलेक्शन हे इंडिपेंडंट तांचे फोरम आसा. तातूंत पॉलिटिकल पार्टीचे सिंबॉल ना, काय पॉलिटिकल एफिलिएशन आसूंक जाय अशी रिक्वायरमेंट ना. आनी दॅट इज द प्युअरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जे आमच्या कॉन्स्टिट्युशनानूय आसा. घराणेशाय सोंपोवपाचें उलयतना तूं वेंचून आयलो जाल्यार ती लेगीत घराणेशाय जावची ना असो प्रश्न पत्रकारांनी उत्पलाक केल्लो. तेन्ना जाप दितना उत्पलान सांगलें, आपूण एक नागरीक आसून आपल्याक वेंचणूक लडोवपाचो हक्क आसा. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आसतना आपूण खंयच्या म्हामंडळाचो अध्यक्ष नाशिल्लो वा खंयच्याच पदाचेर ताणें आपली निवड करूंक नाशिल्ली. आपणें केन्नाय खंयचें पद घेतना कोणी पळयलें जाल्यार उदाहरण हाडून दाखोवचें. आपूण थेट घरा वता अशें आव्हान उत्पल पर्रीकारान केलें. हांव एक सिटीजन आसा, म्हाकाय तितलोच अधिकार आसा. पण मनोहर पर्रीकर आसतना तुवें म्हाका पब्लीक हेचेर खंय हांव कितें एडवांटेज घेवन आयला जाल्यार तूं दाखोवचें. कळ्ळें न्हय? हांवूय सिटीजन आसा, म्हजेय अधिकार आसा. म्हाकाय इलेक्शन लडपाचो अधिकार आसा. म्हाकाय पॉलिटिकली ह्या देशान एक्टीव रावपाचो अधिकार आसा. म्हाकाय वोट करपाचो अधिकार आसा. पण मनोहर पर्रीकर आसतना तुवें म्हाका मनोहर पर्रीकर आसा म्हणून खंयचेय पोस्ट घेतना पळयला. एक एग्जाम्पल तूं म्हाका जर हाडून दिलें न्हय, हांव आज फायर घरा वता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पर्यटन खातं गोवा सरकार प्रस्तुत छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवानिमित्त खास कार्यक्रम दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता शिवरायांचा गोमंतकाचा प्रवास आणि सहवास यावर प्रकाश टाकणारं 150 कलाकारांनी साकारलेलं महानाट्य शिवशाहीची गर्जना, महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री अलका कुबल, स्वराज्य रक्षक संभाजी फेम शंतनू मोघे यांच्या अभिनयाने सजलेलं नाटक शिवशाहीची गर्जना 21 फेब्रुवारीची संध्याकाळ आरक्षित करा आणि साक्षीदार व्हा शिवशाहीची गर्जना या महानाट्याचे. महानाट्यानंतर आकाशात उलगडेल छत्रपतींच्या कार्यामधून प्रेरणा आणि स्फूर्ती देणारा ड्रोन शो दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.